हायकोर्टाच्या अर्दीविशीं म्हायती दिवंक हणजुणा पंचायतीन खासा ग्रामसभा दवरिल्ली। फुडल्या 2 दिसांत बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे सुरू करतले म्हूण सरपंच सांगता। खासा ग्रामसभेत कांय थळाव्यांनी सर्वेक विरोध केलो, मात कोर्टाच्या वर्दी प्रमाण सर्वे करचोच पडटलो म्हूण सरपंच सांगता। आयज आमची स्पेशल ग्रामसभा आसली फक्त लोकांक अवेरनस करपाक, कित्याक की हायकोर्टाची ऑर्डर ऑल ओवर गोवा आहा आनी तशीच आमचे विलेजीकूय आहा। सो ते बद्दल सगल्यांक सारकें कशें कितें म्हणजे कितें ऑर्डरीन कितें आहा तें सगळें वाचूनय तांकां दाखयलें, तांकां समजोवपाक। आनी एज पर हायकोर्ट ऑर्डर ते आमकां सगळे ते जे मेजरमेंट आहा ते करून ताजो रिपोर्ट आहा तो हायकोर्टाक आमकां दिवंक जाय। ते आतां हे 2 दिसांक करतले न्हू, फाल्यां परवा म्हणसर। म्हणजे इतलीं वर्सां जालीं कोणीन बांदूंक कशी दिली हें दिली, आतां कितें आहा इतलीं वर्सां बांदूंक दिले तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना। मे बी थोड्यांचे लिगलूय आसतले न्हू, थोड्यांचे इलिगल आसतले, पूण सगळेच आतां कितें आहा कोण कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे आमकां ते इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट धाडूंक जाय। मे बी कोणाचे लिगल आहा तेंचे ते विड्रॉ जातलेच न्हू। वाचोवपाचें म्हणजे आमचे कडेन जर तशें जाता लिगली कितें करूंक जाता जाल्यार आमी 100% करतलेच न्हू, पूण आसतली खूब 50, 60, 100 सुद्दां आसूं शकता। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।